एल्विस सर यांच्यानी जायतेच आतां पॉलिटिकल हे स्टार्ट जाल्लें आसा आनी इलेक्शन्स हे आता लागीं लागीं येयच आहा. सो आनी हेंचानी आमकां हें जाता कित्याक यू आर एज अ कुंकोलीम पीपल कॅन्डिडेट आनी तुमी पयले काँग्रेस मेंबरूय आसले. हेच्या भितर आमकां मातशी डिटेल कितें ती सांगपाचें. हांव काँग्रेस मेंबर आसा. आमी एक ट्रेंड सेटर म्हणपाक शकता लोक कुंकळकार. आमी हें ट्रेंड सेट केला की लोकांक जाय ते भशेन लोकांनी आपलो कॅन्डिडेट कोण तो डिक्लेअर करचो. कित्याक हें करचें पडलें? हे गोंयचें आज वातावरण तुमी आतां इनफ इज इनफाचे ह्या जे मोठे सभेन आसले. लोकांक कितें जाय तें पॉलिटिकल पार्टी जर दितले आनी BJP गव्हर्मेंटाक जर हरयतले जाल्यार एडवान्स प्लॅनिंग करून आपआपले कॅन्डिडेट त्या वाठारांत कोण आसतले तें सांगपाक जाय. काँग्रेसाचो इतिहास पळयलो जाल्यार तितलो बरो ना. इन द सेन्स सेगीत 2 फावटी डिफेक्शनां जाल्लीं आसा आनी ह्या मजगतीन परत जर लास्ट मिनीट रावले आनी इम्पोर्ट करपाक लागले कॅन्डिडेट आनी तयारी करपाक लागले की फ्युचर डिफेक्शन करपाची जाल्यार हें खूब गोंयकारांचेर मोठ्यांतलो मोठो अन्याय जातलो. हो टाळपा खातीर आमी आज कुंकळकारांनी पावल मारला की नॉट विथस्टँडींग वॉट वील हॅपन आमचो कॅन्डिडेट कुंकळकार आसचो, कुंकळी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आसचो. ताका लागून हें जें डिसिजन लोकांनी घेतलां त्या डिसिजनाक लागून हें पावल म्हाका फुडें मारचें पडलें. सो आतां प्रेझेंट MLA तिका काँग्रेसाचो आहा आनी इट इज एज अ नोन एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन. सो तुमी कुंकोलीन बसत जाल्यार एज अ काँग्रेस बसतले वो आनी खंयच्या पार्टीक बसतले वो इंडिपेंडंट बसतले तुमचो विचार कितें आहा? ते टायम येयल्या उपरांत आमी सांगतले. ते कोणूय आसो काँग्रेस पक्षान हांवें ऑलरेडी सांगलां, आतां रिपीट करता. आपलो अध्यक्ष सगळ्या म्हणजे 6 म्हयने आसतना 6 म्हयने आसतना जर काडूंक शकता जाल्यार काँग्रेस अशेंच डिसिजन घेवन आपलो लोकांक जाय तो तसो कॅन्डिडेट दिवंक शकता. लोकांक जाय तो कॅन्डिडेट जो लोकांनी निवडून दिला ताका ताणें आपलें बॅकींग दिवचें अशी आमची विनंती. सो पूण तुमी एज अ कॅन्डिडेट म्हणून पीपल्स कॅन्डिडेट म्हणून कुंकोलीम हेजेर बसतलेच? हय, तें डिसिजन आमचें चेंज जावचें ना. आमी पिपल्स कॅन्डिडेट म्हणून काँग्रेसीचेर बसल्यार सुद्दां हांव पिपल्स कॅन्डिडेट वील बी पिपल्स कॅन्डिडेट ओन्ली. सो ह्या परिस्थितीन पिपल्स कॅन्डिडेट म्हणून वचपाची तयारी जी दाखयल्या दॅट इज नॉट चेंजेबल. थँक्यू.